म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, एक आवय, तुमी हांगसर सगळीं आवय आसात ती जाणात कशे भाशेन प्रसूत जाल्या उपरांत तुमच्या भितर कितें चलता पळय तें कशे भाशेन तुमी पयले सुवातेर एक आनंदान जियेतात, कित्याक देवान तुमकां मोगाचें देणें दिलें म्हणून. भुरगें तुमचें सगळें वाडटा तें पळोवन मागीर ताका ह्या संवसारांत हाडटात तेन्ना खूब कश्ट दोग सोंसचे पडटात, पूण भुरगें जाल्या उपरांत कितलो आनंद एके अस्तरेक आसता. कसलो तो आनंद मोगाचो, आनी मोगान ती ह्या भुरग्याक पळयता, पोसता, परामर्श करता. इतलो लागशिल्लो संबंद तिच्या पोटांत आसतना आसलेलो आनी आतां ती त्या भुरग्याक सारकें वळखता. ताचो पर्यंत केलो तर आवाज जाल्यार ती जाणो तें भुरगें कितें म्हणटा पळय तें. हिंचुरूय आसूं तिचें आतेसांव ताचेर आसता. हिंचुरूय आसूं ती इतली ती ताका आजीर जावन जियेता. म्हणटच पळयात कशे भाशेन वो एक आवयचो मोग आपल्या भुरग्या सवें. आतां भुरगें तें जाणो की नोको जाणो, कित्याक ताका ती भावना आवयची सवें आसतात. आवयच्या पोटांत आवयचे कुडींत तें भुरगें जियेता, वाडटा, तें जाणो. पूण मागीर कितें जाता, मागीर वाडटा वाडटा तें पयस वता, दुसऱ्यांकूय तें वळखोंक लागता, दुसऱ्यांचोय मोग तें सोदता. आनी परी केन्नाय तांकां बरें दिसता, केन्नाय तांकां बरें दिसना, अशें तांच्या जिवितांत घडटा. आयज आमकां देव अशें म्हणटा, हांव तुमचो हे भाशेन मोग करतां, सगळ्यांचो हांव तुमचो मोग करतां. तुमी तो मोग अणभवूंक जाय. तुमी तो मोग अणभवना जाल्यार तुमी तुमचेच सरशिल्लीं पयस जातल्यात. म्हणचें कितें, आमी आमकां आजीर ना, आमी आमच्या चिंतनाक लागून आमचें जिवीत सादता. कसली तरी चिंतना आमकां आमचें जिवीत कंट्रोल करता. आमी खरेपणी आमकांच आजीर ना आनी ताका लागून आमी दुसऱ्यांक आजीर जायना. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज त्यो म्हणटा सगल्या तुज्या काळजांत तुमी पोत्तून यात म्हजेशी. हांव तुमचो मोग करतां तें तुमी अणभवात. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमची आख्खी कूड पळय आसा तिका आमी वळखना. आमी फकत भायलो आकार पळयता, पूण आमच्या भितर आमी इस्कॉलाक गेल्लीं आसा, कितल्यो सिस्टमी आसात आनी त्यो सगल्यो सारक्यो चलतात आनी हाका लागून आमकां बरी सावध भलायकी आसा. आमी तर आमच्या चिंतनांनीच रावत जाल्यार आमचे मदें आमी तोंटो टेन्शन घडून हाडटा आनी हाका लागून आमची सावध भलायकी आमीच पिड्यार करता. हाका लागून जितली आमी ताचे सरशी येता तितलो तो आमकां ताच्या मोगान बाळगून दवरता आनी आमी ताच्या मोगान आसलीं की ना आमी शांत जाता. आमी उचांबळ रावना. ते उचांबळाय आसता पळय तितली आमी ताका समर्पिता आनी आमी शांतीन ताचे बरोबर जियेता. तो जावन आसा आमची वाट. आमी ताचे सोबेन जियेता. आमकां कित्याक म्हणून भिरांत आसा? इतले दीस हांव तुमकां तें सांगता की तें ताणेंच आमकां सांगलां. ताचेच सोबें आमचें जिवीत आसा न्हय. अरे हे कुडींतले पळय सांदे आसा ते आमचे कुडींत आसा आनी आमी त्या कुडीचो परामर्श करता. कितें तर आमचे हेंच्या भागाक जालें रोखडीच आमी ताका कितें तरी इलाज करता. हे भाशेन देव आमची पर्वा करता आनी सगल्या काळजान तो म्हणटा म्हजेशी परतून यात.
आमी कशें येतलें परतून ताची सवय प्रत्येक सुस्कारांतल्यान. जितले फावटी आमी सुस्कार घेता तेन्ना देव आमचे सवय येता. सुस्कार भायर सोडटना आमी ताची सवय या, सगळें ताची सवय दवरया, सगळें ताचे बरोबर आसलें की ना तो आमकां रोखडेंच तें साफ करून दिता, थाऱ्यार हाडटा आनी दुसऱ्या सुस्कारान तो आमकां आपल्या मोगान ओदीक नेटयता. हाचो परिणाम कितें जातलो? आमी शांत जावंक लागतले. ही उत्सवमळाय उणी जायत वेतली आनी आमी ताच्या आसण्यांत आसली म्हणटूच ताचो मोग तो कितलो आमचो परमोस करता तें आमकां अणभवूंक मेळटलें. हे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवार कडेन घडलें. ताका तें पयलें समजोंक नासलेलें कशे भाशेन इनासा वरवीं देव ताचो मोग करतालो, ताचो परमोस करतालो. एके वतीन तो आपलेपणान जियेतालो म्हणून तो देगेर कसो आसलेलो, पूण तो समजतालो हांव व्हड म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार तो जेजूच्या एकवटान नासलेलो, तो देगेर आसलेलो. आनी इनास जेजूच्या एकवटान रावन ताचो परमोस करतालो. तो जाणा आसलो तो कितें करता तें सारकें न्हय, ताका शिडकायतलो, पूण एकाच देवाच्या उतरांतल्यान सगलो संवसार जोडलोय आनी तुजो जीव ओगडायलोय जाल्यार तातूंत कसलो आदाव. हळू हळू ताका मागीर देवाचो मोग कितें पळय तो ह्या ताच्या संबंदांतल्यान समजोंक लागलो. आरे हांव ताका नाकारतां, तो म्हाका मदत करता, पयशांची मदत करता, हेरांची करता, म्हाका सुद्दां शिडकायता आनी हांव ताका नाकारतां. मागीर ताच्या मनांत आयलें कित्याक लागून हो कोत्ता. ताकाच विचारलें ताणें आनी ताका कळोन आयलें की तो जेजूच्या एकवटान हें सगळें कोत्ता. ताका लागून ताका ती तांक आसा, गोठाय आसा. कित्याक देवाचे खुशे प्रमाणे तो आपलें जिवीत सादता आनी हाचो परमोस करता. कित्याक देवान ताका सांगलेलें हो म्हत्वाचो. जशे भाशेन पावलू देवाक आवडलेलो, ते सगळे ताका भियेंताले. कित्याक तो आपली वस्तू दुसऱ्यांक भायर काडून उडयतालो, जेजूच्या पाटलादारांक भायर आयतालो, तांकां बोंडकुंडींत घालतालो. जेजून ताकाच विंचलोलो, वच तो. आनी त्या प्रमाणे ताचें जिवीत घडोवन हाडलें ताणें. मागीर ताच्या मोगान इतलो रावलो की मोग कितें पळय तें ताका कळ्ळें. जेजूच जावन आसा मोग आनी ताका एकवटून रावली की ताचे सारकी आमी जातलीं. हे भाशेन फ्रांसीस शेवेरा सगळें घडलें. ताणें जेजूचो मोग मागीर चाखलो आनी ताणें आपलें जिवीत सगळेंच नोपयत केलें. जेजू समेत ताणें जिवीत सारलें आनी हाका लागून आयज पर्यंत ताची कूड हांगसर देवान दवरलेली आसा. आनी हाका लागून कितलो हजारांनी लोक हांगसर येता, आमी येता आनी ताचे कडेन मागलें की ना तो आमचे पासत मागता आनी विनंती करता. तर म्हाज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या दिसा आमी जशे भाशेन तो जेजूक एकवटोन देगेर आसलेल्यांचो परमोस करूंक लागलो, तेच समाजांत देगेर आसलेल्यांचो, तेच भाशेन आमी एकामेकाचो करया. आमी जेजू सवय आसा की ना ती दुसरी आसना जायत, तर आमी तांकां दवरया न्हय. जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावतल्या तितली आमी सगळीं आमची भोंवतणी आसा तितल्यांकूय जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारान दवरया. आनी हे परी ती सगळीं जाणां जेजूशी येतलीं. केन्ना येतलीं, कशें जातलें तें ताचेर अवलंबून आसा. तर आमी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारया. सगळीं जाणां दोळे धांपया, हात जोडया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत पांयांची बोट आसा थिचोतान तकले मेरेन बरोवन येता. ताचे सवय आमी येवया. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आसा तितलें चिंतना, भावना, आठवणी सगळें आसा तितलें जेजू 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 म्हणून ताका समोर पळोवया. ताचें दवरलें तो रोखडेंच नितळ कोत्ता आनी आमकां ताच्या बरेपणान मोगान भरून काडटा. हो मोग ताचो अणभवया सगळें आमच्या काळजान, सगळें आमच्या जिवाच्या बळान, सगळें आमच्या सोकतेन आनी सगळें आमच्या जिवितान. जेजू तुकाच आमी एकवटून रावता. तूंच जावन आसा आमचें जिवीत आनी मोग, आमचें सगळेंच.